धोलयो. मोठ्ठें पोट आशिल्लो एक दादलो येता आनी हेवटेन तेवटेन पळयता. तुमकां पळयना रे हांव. हॉटेल बी लागीं आसा जाल्यार पळयतालो. भूक लागल्या. हांसतात कितें? तुमकां लागना भूक? पोट? पोट नासतना मनीस आसा? तुमकां ना? सगल्यांक आसा. तेच खातीर तर सगळे जगतात. पोट आसा म्हूण भूक आसा आनी भूक आसा म्हूण संवसार चलता. कितें? असलें पोट केन्ना पळोवंक ना? आरे, थोड्यांचीं पोटां खरीक गेल्यांत तर थोड्यांचीं भायर सरल्यांत म्हजे भाशेन. चड खाता? कित्याक खावचो ना? पोट म्हजें, भूक म्हजी. भाव जोडटा हांव मोडटां. तुमकां नागयता? पोले फोडटा. चुकलों अशें म्हणून वगडायलां हांवें. आडभरयां खावन ही दशा करून घेतल्या. पश्चाताप जाता म्हाका. पूण कितें उपेग? आतां उपाशी रावल्यार पसून हें पोट कांय भितर वचना. भुकेन घुंवळ मात येता. गांवांत आनी लोक नागा? पूण इतले खायनात. शी, पाड पडूं म्हजें. हांव जात्रे फेस्ताक वतां फकत वेगळे वेगळे जिनस खावपाक. कील कील भर खाजें घेतां आनी पोट भरसर खातां. म्हजो भाव मात एकूच बोय चोकीत चोकीत म्हाका सांगात दिता. ताचें पोट पळयलां तुमी? ताका पोट नाच. ना म्हणजे सामकें सपाट मळ. म्हजेवरी दोंगर न्हय. उपाशी? छे छे. उपाशी रावना तो. पोटभर जेवता. पूण केन्ना? भूक लागता तेन्नाच. च्यायच्या वेळार च्या, जेवणाच्या वेळार जेवण. मदीं कोणें कितें दिल्यार पसून खायना. बेकार मात रावना. दीसभर कितें ना कितें करीत आसता. आं? भायर आसता. तो जें धाडटा तें हांव ह्या साकांत भरून दवरतां. चड खावप वायट न्हय गा. पूण तशें काम करूंक नाका. हांव खातां खातां आनी न्हिदतां. जितलें खाण चड तितलें काम चड अशें केलें जाल्यार ही गत जायना. फातर फोडपी लांकडां फोडपी मानायांक कशीं पोटां आसात? खेळगड्यांक आसात? बॉडी बिल्डरांक खंय आसात? खावन जेवन न्हिदो काडचे बदला हांवें जर व्यायाम केल्लो तर बॉडी बिल्डर तरी जावपाचो. आळशावरी बसून रावलों आनी पोट बिल्डर जालों. आतां म्हाका मात लेगीत चल्ल्यार पुरो जाता. चड उलयल्यार खरस मारता. सामको सामको राग येता म्हाका म्हजे करणेचो. कितें म्हणून केलें हांवें? फक्त पोट भरलें. धांपेता. मातसो बसतां. बसपाक सोदता. नाका, बसल्यार उठपाक जावचें ना. जाचें जळटा ताका कळटा. म्हजें दूख तुमकां कळपाक ना. कोणूय भरलेलो साक फाटीर घेता तसो हांवें पोटार घेतला म्हणून समजात. म्हजे पांय म्हाका पळोवंक मेळनात हाचे वयल्यान तुमी कल्पना करात. कित्याक म्हणजे? हें पोट आडवें येता न्हय. भुरगो आसतना पांय पळयल्ले ते फावले. आतां सादो कांटो तोपलो जाल्यार तो काडपाक दुसऱ्याचो आदार घेवचो पडटा. तुमचे हात पांयांक तेंकतात तशे म्हजे तेंकनात. ओणव घालून दाखयता. पळयात पळयात. तेंकतात? आगा, बूट घालूंक जमना म्हणून हे जोते घालून भोंवतां. एक दीस हांव बस स्टॉपार उबो रावन पेपर वाचतालों. इतल्यान एका ल्हान भुरग्यान म्हज्या पांयांक वेंग मारली. कोणालो भुरगो म्हूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका ताचें तोंडच दिसना. निमाणें बचकुलाक धरून वयर उबारलो जाल्यार हो पोर तांदळाच्या साकार बशिल्ले वरी म्हाज्या पोटार बसलो न्हय. म्हज्या पांयांक वेंग कित्याक मारली रे तुवें म्हणून विचारल्यार ताणें कितें सांगलें जाणा? वत लागता म्हूण सावळेक राविल्लो. म्हज्या पोटाची सावळी घेसर थंय कितें झाडां नासलीं? तवनासपोर. पोटांत कावळे रडले. तुमचे कडेन उलोवंक रावल्यार हांव पोट भरूंक पावचो ना.
घुंवळ येवन पडलो जाल्यार तुमचेर अपसरण नाका. पयलीं पोटभर खाता आनी मागीर विमानतळार वता. कित्याक म्हणजे म्हजो भाव येवचो आसा. हय वय तोच भायर गेला तो. वर्सान एकदां येता. एकलोच भाव तो म्हजो. खूब मोग करता.